मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदन मंगलम देवकी पुत्र मंगलम गरुड़ध्वज श्रीरामं हनुमत्सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानंद तीर्थसंसेवितं भजे। ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियःपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्मजन्मनि। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। आईच्या दिवसाक सिद्धापूर गावांतू स्वाम्याले आगमन जाय तसा सिद्धापूरकारांनी तांणी परतगाळी आयलतना तांणी प्रार्थना केल्ले। प्रार्थना करून जाल्या नंतर आमगेले हाजे पयले रामनवमी पयले थोडे मुक्काम जाल्ले। सिद्धापूरकारांनी येवन घेवन प्रार्थना करून गेले, किंतु कसन जालें की म्हळ्यार सागरकारांक मुक्काम मेळ्ळे। सिद्धापूरकार धांवन घेवन आयले की आम्ही म्हळ्यार तांणी पयले आयले हे म्हणला की आमके पयले स्वाम्यान हांगा अवकाश करून घेवन दिवं का म्हणून। कित्याक की म्हळ्यार सागरकारान कोण की म्हळ्यार सागरकारा येता म्हणून कळ्ळे नंतर मस्त लोकांना सिद्धापूर गांवच्यांक केलें की स्वामे सागर येतात म्हणून। सिद्धापूरकारांक अरे आनीक आमगेल्या गांवांत स्वाम येतानाची सागराक आयले, स्वाम सिद्धापुराक आयला म्हणून। कडेर मुखावेल दिवसांतू आम्ही आमगेले इंदिराकांत तीर्थ स्वामीला पुण्यतिथी जाल्या नंतर प्रथम कसन कॅम्प आसा ते सिद्धापूरकारांक दिले। नाजाल्यार पयले आम्ही सिरसी वचचे आशिल्ले, सिरसी नंतर आमगेले मुखावेल कार्यक्रम आशिल्ले, किंतु सिद्धापूरकारांनी मस्त तांणी प्रीती भावान तांणी आमंत्रण केले। भक्तिपूर्वक तांणी आज हांगा आदर आतिथ्य केले बद्दल आम्ही संतोष व्यक्त करता आसाची। विशेष जावन घेवन एक हास्य विशेष गेल्याद्राक सांगच्याक आमी प्रयत्न करताची। कसन की म्हळ्यार आमी कसन सांगिलां की म्हळ्यार आमी डायरेक्ट हांगा येताची प्रोसेशनांनी नाका म्हणून आमी तांकां सांगिल्ले। कडेर आनी परतून येवन गेलो आनी परतून तांणी भिन्न केले, विनंती केले, आग्रह केले की प्रथम पंत स्वामे आमगेले गांवां येता आसाची स्वाम्यान एक अवकाश करून घेवन दिवं का शोभा यात्रा करचेक अडना जायत, बट व्हड वैभवीकरण करनाकाची म्हळ्यार। किंतु आयच्या दिवसाक बरे रितीन शोभा यात्रा केले बद्दल वैकी आमी संतोष व्यक्त करताची। तुमगेले कान कित लोकांक दिसता की शोभा यात्रा बर जाल्या म्हणून? कित लोकांक दिसता? उठू लोकांक दिसता, उठू लोकांक दिसता की शोभा यात्रा बर जाल्या म्हणून। किंतु प्रॉब्लेम आमकां आशिल्ले। उठू लोकांक दोळ्याक बरें दिसता आशिल्ले, उठू लोक संतोष व्यक्त करत आशिल्ले, उठू लोक हासत आशिल्ले, उठू लोकांक एक उत्साह आशिल्ले, किंतु आमकां कश्ट आशिल्ले। कित्याक की म्हळ्यार स्वाम्याकच कश्ट आशिल्ले। कारण कसन की म्हळ्यार स्वाम येता आसाची, स्वाम येता आशिल्तना फूल दिताची। आतां उठू इलेक्शना टायम, इलेक्शना टायम आशिल्ल्या निमित्तान फूल दिता आसा, एकल्यान तरी कमला फूल दिवन सोळे। दुसरेच कसन म्हळ्यार येताना तांकां हातान आशीर्वाद करता। सो हे दोन्ही करताना लोक अपार्थ लेखताचे। किंतु सिद्धापूरकारांनी आम्ही त्याचे विचारले, कृष्णा माले सायडा बशिलो, परमिशन घेतले न्ही वे म्हणून घेवन, ना जाल्यार अपार्थ लेखताले म्हणून। म्हळ्यार इतले सांगचे तात्पर्य कसन की म्हळ्यार इलेक्शन उरो आनी कसनय उरो सिद्धापूरकारांक स्वाम येता आसाची, स्वाम्याक गौरव करका, स्वाम्याला शोभा यात्रा करका, बाकी कसनय पळोवचे ना। म्हळ्यार हे एक भावना पळोवका जाल्यार आमी सिद्धापूर पेंटेंतू येवका म्हळ्यार।
तिसरेच कसन की म्हळ्यारी हांगाच देव लक्ष्मी व्यंकटेशू तुम्ही हांगा आराधन करताची, प्रतिनित्य पूजन करताची, देवाल स्तोत्रपाठ करताची. आताचे काल म्हळ्यारी कलियुग काल. कलियुगांतू केवळ नामस्मरणेनची आमका देव प्राप्त जावेत म्हणून सांगितलं असं. त्यातून ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಹರಿ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಕುಲ ಕೋಟಿಗಳು ಉದ್ಧರಿಸುವೆವು म्हणून सांगितलं असं. केवळ नामोच्चारण केल्यारी, नाम संकीर्तन केल्यारी, नाम स्मरण केल्यारीची देव आमक पावता म्हणून सांगितलं असं. तसल हे कलियुगांतू आमगेला तारक जाऊन गेनो आमगेल रक्षण करताल देव म्हळ्यारी लक्ष्मी व्यंकटेश देव. तसं लक्ष्मी व्यंकटेश देवालय उपासना करत असाची सिद्धापूर पेंटेचे लोक. देवाल बद्दल आम्ही आलोचन करचे असल्यारी, देवाल बद्दल आम्ही स्मरण करचे असल्यारी कशी करका, कित्याक करका, केल्यार ताजेन कसन आमका ताजेन प्रयोजन असा हे मस्तीतलो विषय असा. बाकी कसनेची तुम्ही जीवनांत कसने करचे असल्यारी एक निमित्त जाऊ का, कसने करचे असल्यारी तुमका एक निमित्त जाऊ का, एक रिझन जाऊ का. त्या निमित्त असल्यावर मात्र तुम्ही कार्यप्रवृत्त करताच. एक्झाम असा तो वाचिता, एक्झाम ना जाल्यार तो वाचिना. म्हळ्यार एक निमित्त उरका, कसने तरी एक कार्य करका जाल्यार ताजी मागची एक निमित्त उरका. किंतु देवाल स्मरण करचेक खंयचेही निमित्त नाका. बाकी खंयचेही तुम्ही हे करका, जेवण करका पोटा भूक जावका, कसने तुम्ही कसने एक करा. तुम्ही भायर वचका चमकून वचका ना, भायर कसने कार्य असले मात्र तो चमकता, भायर कार्य ना जाल्यार तो चमकना. सो अशी कसने तरी एक कार्य करका जाल्यार कसने तरी एक निमित्त लागता. किंतु देवाक स्मरण करचेक, देवाल बद्दल पूजन करचेक कसने रिझन ना. कित्याक की म्हळ्यार ताणे आमका जन्म दिल्लो आसा, तोची आमगेलो पोषक आमगेलो, तोची आमगेलो रक्षकू. त्या निमित्तानं देवाल हक्का केन्नाही कसने रिझन लागना. ताणे हे केल्ले निमित्तान आम्ही हे करका ना, आम्ही करचेची, हे आमगेले कर्तव्याचे भाग. हक्कानी कसने विशेष जाऊन घेऊन आम्ही कसने करचेक जायना. देवाल बद्दल अनेक कसन की म्हळ्यार प्रति एक हक्का, प्रति एक वस्तूक, प्रति एक मनशाक एक अंत्य म्हणून आसा. खंयचेही हाका एक व्हॅलिडिटी आसा. खंयचे वस्तू घ्या, तुम्ही खावचे पदार्थ घ्या, औषध घ्या, तुम्ही गाडी घ्यायची, कसने एक घ्या. मनुष्य घेतल्यार वैकेच तागेले एक अंत्यकाल म्हणून आसा. प्रति एक हक्का एक व्हॅलिडिटी टाइम असा, नाजाल्यार तागेले अंत्यकाल असा, आयुर्मान एक इतले म्हणून आसा. जावं ते प्राणी असो, पक्षी असो, मनुष्य वर्ग असो, कोणेही जंतू, खंयचेही हक्का, झाड असो, प्रति एक हक्का एक समय म्हणला आसा, एक व्हॅलिडिटी म्हणला आसा. किंतु एक मात्र एकल्याक मात्र व्हॅलिडिटी ना अशी म्हळ्यार तोची तुमगेलो लक्ष्मी व्यंकटेश देव. ताका मात्र खंयचेही व्हॅलिडिटी ना. तो केन्नाही शाश्वत जावन घेवन आमगेलें रक्षण करता आसा. देवाले की कित लोक प्रार्थना करताची, मस्त लोक प्रार्थना करतात. हंग आशिलो आईलो प्रति एकलो भक्तू देवाले प्रार्थना करता. कसन प्रार्थना करता, म्हाका हे दी, म्हाका ते दी, म्हाका हे जावका, म्हाका ते जावका, मागेल चेड्याक बर करून दी, मागेल चेड्यान एक्झामांत पास जावका, मागेल ते जावका, म्हाका बंगलो जावका, म्हाका घर जावका, म्हाका कार जावका, म्हाका जॉब जावका, म्हाका हे जावका ते जावका. मस्तीतली प्रार्थना करताची. हांग बशिलो तागेल कसना कसने एक इच्छा तागेल मनांत उरता आनी तो प्रति दिवस देवाले प्रार्थना करता. किंतु आम्ही एक विषय कसन तुमगेले एक सांगता कसन म्हळ्यार प्रार्थना करा. तुम्ही प्रार्थना करचे काढना, किंतु प्रार्थना करताना थोडे जागृत घ्या. देवाले प्रार्थना करताना कसन प्रार्थना करताची ते मात्र थोडे जागृत पूर्वक जाऊन घेऊन देवाले प्रार्थना करा. कित्याक की म्हळ्यार तुम्ही कसन प्रार्थना करता पळया,
त्याचीच देव हे अनुग्रह करता. त्यातून प्रार्थना करताना चिक्की लक्ष घालून घेणं तुम्ही प्रार्थना करता. तुमका सुलभ रितीर सांगता की म्हळ्यारी एकलं चल्ल आशिलो सन वयो मानता गेल्या ताका बापूस म्हळ्यार मस्त प्रीती. बापूस म्हळ्यार मस्त प्रीती आणि पुत्ताक बाप सुखवैक्याची तागेल पूत म्हळ्यार मस्त प्रीती, अतीव प्रीती. अशीची बांधव्य चलत गेलाय. एक दिवसू एक असल संदर्भ येता की ते पुत्ताले कोणाला की दोस्तू त्या पुत्ताल दोस्त कोण उरता तागेला बापूस अंतरलो मरण पाप. हक्क थोडे भय दिसल्या फाल्याक मागेल बापूस सोण गेल्या री, फाल्याक म्हाका वैके असेल परिस्थिती आयल्या री, हांव बापसूक सोणू म्हाका उरच्याक जायना हे जिवनांत, म्हाका मागेल बापूस होडू म्हणून गेनू तागेल मनांत दिसल्या. कित्याक की म्हळ्यार तागेल दोस्ताल्या बापूसू तो मरण पावलो. आता हाकाही दिसल्या फाल्याक मागेल बापसूक हे जाल्यार म्हणून घेवन ताण कसन केलें की म्हळ्यार देवाला एक प्रार्थना केली. देवालागी प्रार्थना करचेक ताण आरंभ केले. कसन प्रार्थना केले? केन्नाही एव्हरी टाइम केन्नाही मागेल बापूसू मागेल संगाती उरका म्हणून घेनू ते पुत्तान दिवसा प्रार्थना करचे आरंभ केले. खंयचेही संदर्भारी खंयचेही समयाचेरी केन्नाही मागेल बापूसू मागे वट्टू उरका म्हणून ताणे दिवसा प्रार्थना करत गेलो. देवान ताण कशी प्रार्थना केले तशीच हे केले. तो बापूसू तागे वट्टूची उरलो, त्या चेडा वट्टूची आशिलो उट्टू सम, किंतु ताण प्रार्थना केल्यानंतर थोडे चिपकिला. कसन जालें की म्हळ्यार ताण कसन सांगलें की म्हळ्यार मागेल बापूसू केन्नाही खंयचे समयाचेरी खंयचे संदर्भारी मागेल वट्टू उरका म्हणून घेनू पुत्तान प्रार्थना केली. तो बापूसू त्या पुता वट्टू आशिलो, किंतु कशी आशिल्ली की म्हळ्यार अनारोग्यग्रस्त जावन घेवन तो आशिलो, बेड रिडन जावन घेनू तो आशिलो. अर्थात ताण प्रार्थना करताना केन्नाही खंयचे संदर्भारी एव्हरी टाइम मागेल वट्टू उरका म्हणून सांगलें ताणें प्रार्थना केल्या, किंतु आरोग्यवंत जावन गेल मागे वट्टू उरका म्हणून घेवन ताण प्रार्थना केला. ताण कसन केलें? बापूस मागे वट्टू उरका, खंयचे संदर्भारी खंयचे समयाचेर उरका म्हणून सांगलें. आरोग्यवंत जावन उरका की अनारोग्यवंत जावन उरका की म्हणून ताण प्रार्थना केला. त्यातकून देवान कसन दवरिल्या? अनारोग्यवंत जावन गेनू ताणे त्या बापसूक दवरले. तागे वट्टू आशिलो किंतु आरोग्य नाशिलें, बेड रिडन जावन गेले आशिलो. त्यातकून तुम्ही वैक्याची प्रार्थना करताना जागृत प्रार्थना करा. आम्ही सांगताची की म्हाका हे जाऊ का, म्हाका ते जाऊ का, हे जाऊ का, किंतु ताजी मागशीची आम्ही विचारच्याक गेल्लो ना. म्हाका चवडूंक जावकाची, म्हाका संतान जाऊ का म्हणटाची, बट आचारवंतकी विचारवंतकी शीलवंतकी हे विचारनाचे आमी. आमकां संतान भाग्य मेळटा, किंतु फाल्यां तोची चल्लो कुकर्म केले री, फाल्यां ताण कसाने वाईट कर्म केले री, तुम्हीच हे करता. हांव देवाला एक प्रार्थना केल्ले लक्ष्मी व्यंकटेश देवाले म्हाका संतान दिवू का म्हणून, देवान म्हाका असल संतान दिले म्हणून तुम्ही आनी परत कंप्लेंट करताची. आता देवान कसं करता? तुम्ही कशी प्रार्थना केल्या तशी तथास्तू मेळे देवान. आता तुम्हीची परतून ऐका, असल सांगेल ना तुम्ही प्रार्थना करताना चुकले, ऍप्लिकेशन रॉंग घाल म्हळ्यार रिप्लाय वेक रॉंग येता. तशी असताना देवालेगी प्रार्थना करताना तुम्ही जाग्रतेर प्रार्थना करता. हाजी उदाहरण आम्ही लौकिक सांगल तुमका पुराणाच वैक्य सांगे. पुराणांत खंय दिसता ह्या प्रार्थने बद्दल तुमका हिरण्यकशिपूले एक संदर्भ गोत आसा. नरसिंह अवतारणी जाल्ले ताणे ब्रह्मदेवालेगी तपस केल. ताणे ब्रह्मदेवाल तपस कोरून एक दिवस ब्रह्मदेवची यात्रा कायलो. प्रत्यक्ष आईल तना कसन विचारलंय हिरण्यकशिपून, तुम गोत आसा की म्हाका केन्नाही मरण जायनाशी छे उरका, म्हाका रात्री मारनाशी उरका, सकाळी मारनाशी उरका म्हणून प्रार्थना केल्या. सांजे मारनाशी उरका म्हणून सांगितलं ना. ताण प्रार्थना करताना कसं प्रार्थना केलंय? देवान म्हाका म्हळ्यार खंयचेही रितीर म्हाका सकाळी मरण येनाशी उरका
रात्री मरण येण्याशी उरका, प्रदोष कालाचेर मरण येण्याशी म्हणून विचारलं ताणे प्रार्थना विचारलं. ताण कसं म्हळे भितरही मारनाशी उरका, भायरही म्हाका मारनाशी उरका म्हळे. किंतु मध्ये हुमरेरी ते विचारलं ना ताणे खंयचे आयुधान वैके मारनाशी उरका, कोणेही म्हाका मारनाशी उरका म्हळे. नांगटान मारले. ताण ते विचारलं प्रार्थना केला. मनुष्यान मारनाशी उरका, प्राणीन मारनाशी उरका म्हळे. किंतु उभय नरसिंह तज्जन ताण सांगितलं. कॉम्बो विचारला ताणे एक मनुष्यान मारनाशी उरका, एक प्राण्यान मारनाशी उरका म्हळे. किंतु दोन्ही मेळून घेऊन मारचे ताण विचारलं. म्हळ्यार हिरण्यकशिपून वैकेची प्रार्थना केलतना चुकलो तो. चुकील हज्जेनं देवान ताण खंच प्रार्थना केलं ना त्याची संदर्भारी ताका मरण दिलं. प्रदोष कालाचेरी भितर वैके नाही, भायर वैके नाही, भैर वैके नाही, सकल वैके नाही, तागेल्याची पायाचेरी त्याची हुमऱ्याचेरी तागेले नांगटान ताकले थंय मरण करून घाले. तशी असताना हिरण्यकशिपू तिथलं देव भक्तू ताकवैकेची प्रार्थना करताना कितलं हे जाल्यार म्हणताना आम्ही खाली मनुष्य वर्ग देवाला प्रार्थना करताना आम्ही कशी प्रार्थना करता म्हणून घेणू तुम्ही थोड्या जागृत घेऊन घेणू देवाला प्रार्थना करता. कित्याक की म्हळ्यारी सिंपल जाऊन घेणू देवाला प्रार्थना करचे कसन की म्हळ्यारी तुगेला अनुग्रह प्राप्त जावो. आणि कसने विचारचे वगत नका. तुमगेल अनुग्रह देवा तुगेल अनुग्रह प्राप्त जाला पुरो बाकी उठू तो दिता, बाकी तो उठू दिता. बाकी आणि कने ना पांडवाल बुद्धी कशी असेल पळ्या. दुर्योधनाल बुद्धी माकितला क्षोहिणी जाव का, माकितला आयुध जाव का, माक त्या जाव का, माका हे जाव का, माक अनेक जाव का, हे हुट्टू नमुनेच विचारले. किंतु पांडवान कसन विचारले कृष्ण मात्र एकलं उरल्या पुरो. कृष्ण एकलं मात्र उरल्या पुरो. आणि आमक कसं नाही नाका तो असलं म्हळे रे बाकी उठू येता म्हणून घेऊन तांग गुत तशिले. तशीच आम्ही वैकेची देवाला एक प्रार्थना करताना तुगेल अनुग्रह तुगेल वेर भक्ती येवची तशी असल आम्ही प्रार्थना केल्या रे आमका खंयचे रितीरी आमका देव अनुग्रह करता. आमका देवाचेरी कितलं विश्वास उरका म्हळे रे आमकां समजत की म्हळे संदर्भान तू केलो दिवस आमकां वाईट दिवस येता, मस्त तापत्रया दिवस येता, कष्टाचे दिवस येता, पळोवचेक जायना, दोळ्यातुल्यान अश्रुधारा भायर येता, कोणाक सांगचेक जायना, तसल अनेक रीतीचे एक संदर्भ येता. तेन्ना आमी कसन करता की म्हळ्यार देवाचेरीच आरोप घालचे प्रयत्न करतात. इतलं म्हाका कष्ट दिले, आयचे दिवस मस्त कष्टार काढल्या म्हणून. तशी एकलो मनुष्य आशिल्लो. ताका त्या दिवस त्या संपूर्ण दिवस म्हळ्यार एक कष्टमय जावन गेले आशिल्ले. मस्त म्हळ्यार मस्त कष्ट ताका कशी पार करता म्हणले कळना ताका. त्या दिवस रात्री ताणे देवाक मस्तीतली प्रार्थना करून गेलो. ताणे देवा लेगी कोप करून घेना जाल्यार हांव तुका मस्तीतलो प्रश्न विचारचा सा म्हणटा. तो व्यक्ती जायत विचार म्हणून गेलो देवान सांगले ताका. त्या मनशानं एक एक कंप्लेंट तागेले आरोप चाल केले. आज सकाळी हांव अलाराम दवरिले किंतु ते अलाराम जायना आशिल्ल्या हाजे निमित्तान हांव कामा वच्चे लेट जाले. फर्स्ट तागेलो आरोप की अलाराम दवरिले, अलाराम जालना, अलाराम जाल्या निमित्तान मागेल हांव उठचेक जालना, उठचे जालना आशिल्ल्या निमित्तान कसन जाले कामाक वच्चेक लेट जाले. कामा वच्चे लेट जाता आशिल्ताना ताण कसन केले वच्चे गडबडीन तू तागेले कसन ते टिफिन बॉक्स आसा ते व्हरचे विसरले. पहिले अलाराम जालना, अलाराम जालना आशिल्ल्या निमित्तान लेट जाले, लेट जाता आशिल्ले म्हणल्यार गडबडीन तू टिफिन बॉक्स वेलना, तशी भायर सरलो. तशीच ऑफिसाक वताना तागेले कामाक वताना तो स्कूटरार वता आशिल्लो, गाडीर व्हरता आशिल्लो, त्या गाडी मध्ये हात दिले. त्या जाल्या नंतर तो तशीची कडेन एक टॅक्सी घेतले. टॅक्सी करून गेलो तो कामा पावलो. कामा पावल नंतर थंय कॅन्टीना वचून घेवन जेवण करता म्हळ्यार कॅन्टीन क्लोज जाले. कॅन्टीन क्लोज जावन घेवन इतलं कष्ट केले, इतले हे जाले म्हणून
आज म्हाका सुस्त जालें म्हणून आज हांव बेगी वचून घरा वचून 1 तासभर बेगी न्हिदवया म्हणून गेलो. तो ऑफिसांतल्यान घरा आयलो. घरा येवन गेन पळयता आसा थंय करंट गेले. हे उठूच तो देवाक सांगचे गेलो, इतलो तूं कश्ट मागेल जिवनान तूं आयच्या दिवसाक कित्याक केलें तुवें? इतल्यानी कश्ट सकाळी अलार्म जालें ना, म्हाका जॉबाक वेळ जाले, म्हाका कशें न्हय टिफिन बॉक्स व्हरचें जालें ना, कॅन्टीन बंद जालें, घरा येता आसा लायट काण घालें, अशें कित्याक केलें मागेल वटून? हांव कसो अपराध केले की तुवें मागेल वटून अशें कित्याक केलें? हो सांगत वता आसा कडे देवान सांगलें, तुका आजी व्हड गंडांतर आशिल्लें. तुका आजी जिवा खंयचेही ना जाल्यार खंयचेही रितीर त्रास आशिल्ले. हे खंयचे निमित्तान तुका लेट जाता आसा पळय, हाजेन खंयचे ना जे खंयचे रितीर तुगेले त्रास आशिल्ले. जर आज सकाळी तुगले अलार्म समज जाल्ले आशिल्ले असल्यार 5 घंटेकच तू उठिल्लो आशिल्लो असल्यार तुका व्हड तुका तापत्र आशिल्लें. 5 घंटे अलार्म जाल्ले असल्यार तुका कसन जाता आशिल्लें, तू करेक्ट टायमार ऑफिसा वता आशिल्लो, करेक्ट टायमार गाडी घेवन वता आशिल्लो. किंतु तू वताना तुगेले आजी एक्सिडेंट जावचे आशिल्ले. तुगेले आयच्या दिवसाक एक्सिडेंट जावचे आशिल्ले. किंतु तुगेले अलार्म जाल्ले नाशिल्ले निमित्तान तू लेट उठेलो. लेट उठिल्ले निमित्तान तुका गाडी घेवन वचची आशिल्लें. गाडी घेवन वचतना हांव कसन केलें, ते गाडी वायट जावची तशी केलें. गाडी वायट जाता आशिल्ले निमित्तान कसन जालें, तुगेले प्राण वांचले. कडेर तुवें टिफिन बॉक्स सोडले. टिफिन बॉक्स सोडून घेवन तू ऑफिसा पावलो. ऑफिसा पावले नंतर तू कॅन्टीनान जेवण करता म्हणून तू लेखलें. किंतु कॅन्टीन बंद आशिल्लें. किंतु तू त्या दिवस त्या कॅन्टीनान जेवण घेतिल्लें आसल्यार तुका फूड पॉयझन जाता आशिल्लें. तुका ते फूड पॉयझन जावचें नाका आशिल्लें म्हळ्यार कितें हांव कसन केलें, ते कॅन्टीन क्लोज जावचें तशें केलें. तू कडेरी तुका सुस्त जालें म्हणून तू बेगी घरा येवन गेलो, बेगी न्हिदोका म्हळें आनी बेगी न्हिदोन हांगा इलेक्ट्रिसिटी ना म्हणून तू म्हाजेर आरोप घालता आसा. किंतु त्याची घराक आयच्या दिवसाक शॉर्ट सर्किट जावका आशिल्लें. किंतु इलेक्ट्रिसिटी काडिल्ले निमित्तान शॉर्ट सर्किट जालें ना, नाजाल्यार तू निद्देन तुगेलें मरण जाता आशिल्लें. तुगेले बऱ्याक कितें तुका हांव त्रास दिले विना तुका जावका म्हणून हांव त्रास दिले न्ही. तुगेले गंडांतरांतल्यान तुगेलें रक्षण करचें कितें रे, हांव तुगेले हे उठूची अशी त्रास दिता विना तुका त्रास दिवका म्हणून न्हू, ताच्यान म्हाका मज पळोवका म्हणलें न्ही. म्हळ्यार देवाल आलोचना, देवाल विचारधारा हे विंगड आमी देवाचेरी हे करताची की म्हाका अशी जालें, म्हाका तशी जालें. किंतु ताजे मागशी देवाल कसन आलोचना आसा तें आमकां गोतना. ते देवाक मात्र गोतू कसन आलोचना आसा, कसन जावचें आसा. तागेले की जावचें आशिल्लें, तागेले त्या दिवसाक मरण म्हणून बरयल्लें, गंडांतरची. एक ताका एक्सिडेंटांतल्यान मरण पावचें आशिल्लो, नाजाल्यार फूड पॉयझनांतल्यान वचचें आशिल्लो, नाजाल्यार इलेक्ट्रिसिटी शॉकान तरी वचचें आशिल्लें. किंतु देवान त्या उठूची त्या संदर्भारी रक्षण करून न्हू त्या व्यक्तीले कसन आरोग्य आसा, तागेले जीव कसन आसा ते रक्षण करून दिलें. किंतु हे उठूचे आमकां उडगास येना. आमकां उडगास येवचें कसन की म्हळ्यार लेट जालें, डब्बे विसरून गेलो, कॅन्टीन बंद जालें, इलेक्ट्रिसिटी गेलें, हे इतलें मात्र दिसता. ते कित्याक देवान घडयलें हे आमकां मात्र कळना. तसलो देवाल उपासन करचें तसलें भाग्य देवान आमकां दिलें. खंयचेही प्राण्यांक, खंयचेही जंतूक अवकाश नाशिल्लो तसलें एक परम पवित्र जावन घेवन आशिल्लो तसलो जन्म देवान आमकां अनुग्रह केले. आनी त्याची जन्म म्हळ्यार आमकां मनुष्य जन्म. आनी मनुष्य जन्म प्राप्त जातना असल लक्ष्मी व्यंकटेश देवाल स्मरण करचें हे आमगेलें एक व्हड भाग्य म्हणून घेवन आमी लेखता. कित्याक म्हळ्यार असल भाग्य उठलो काना. हांगा गाय आसाची, गोरवां आसाची, जंतू आसाची, झाड आसाची, फातर आसाची, तांकां कोणाकही नाशिल्लें तसलें भाग्य मनुष्याक मेळ्ळे निमित्तान मनुष्य कितलो ताणें देवाल बद्दल आलोचन करता म्हणून तुमी आलोचन करता. आमगेले पांडव आनी कृष्णाले एक संदर्भ देवाल बद्दल तांकां कशी एक भावना आशिल्ले बद्दल. कृष्ण आनी अर्जुन
हे मस्त तुमगेले गोत असा कृष्ण अर्जुनाले कितलेक संबंध आशिल्ले, कितलेक भक्ती भाव आशिल्ले अर्जुनाक कृष्णाचेर यांनी. कृष्ण आणि अर्जुन हर्षीची उलयत आशिल्ताना अर्जुन खंयकी बशिल्लो आसा, कृष्ण खंयकीची राबून घेवन हे करता आसा. तेन्ना कृष्ण कसन सांगता की म्हळ्यार अर्जुना ते झाडारी एक खंयची एक पक्षी आसा, एक मांकोड आसा म्हणटा. पहिले कृष्ण कसं सांगता की म्हळ्यार ह्या झाडार एक मांकोड आसा. अर्जुन त्या झाडही पळेल ना, त्या मांकडाही पळेल ना. भय 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 मांकड आसा म्हणटा. कोण? अर्जुन. त्या अर्जुनान काही झाडही पळेल ना, त्या झाडार आशिल्लें मांकोडही पळेल ना. कडेर आनी थोड्या वेळान कृष्णाचा अरे रे रे त्या मांकोड न्हय रे बाबा, ते एक कोगिले आसा म्हणून सांगता. भय 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 कोगिलेचे आसा म्हणटा. कोण? अर्जुन. झाडही पळेल ना, कोगिले वैके पळेल ना. कोगिले आसा म्हणून सांगा. कृष्णान आनी थोड्या वेळान हे 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 मांकड न्हय रे, कोगिले वैके न्हय, थंय कसकी एक अनेक प्राणी आसा म्हणून सांगता. खंयची अनेक दुसरे प्राणी आसा. भय 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 त्याची आसा म्हणून सांगता. कडे कृष्ण सांगता तुका दोळ दिसना वे. अर्जुनाक सांगता कृष्ण तुका दोळ दिसना वे, पळोवंक गेन सांग म्हणून अर्जुनाक ताकीद करता. तेन्ना अर्जुन सांगता हांव पळोवंक गेनू सांगलं म्हळ्यार तू 2 सेकंडा भितर चेंज करच्याक तुगेलें एक सामर्थ्य आसा. त्यातकून हांवें त्या पळोवंक सांगलं म्हळ्यार मांकोड आसा म्हणून हांव सांगच्याक वताना तू थंय कोगील करचें आसा. कोगील आसा म्हणून सांगे पर्यंत तू आनी कशें गिळी कोण घालता. तुगेलें तें सर्व ही सामर्थ्य आसा. हांव पळयनाशी तू कसं पळयलें त्याची हांव म्हळ्यार म्हाका त्रास ना न्ही. तू कोगिले आसा म्हळ्यार हा कोगिले आसा. तू मांकोड आसा मांकोडू आसा. ते आनी खंयचे प्राणी हा त्याची आसा म्हळ्यार म्हाका प्रॉब्लेम ना. हांव पळोवंक गेन सांग पर्यंत तुका सांगलं म्हळ्यार ते मांकोड आशिल्लें तू आनी कसन तरी करता, आनी कशें आनी कसन तरी करता. तेतकून हे अर्जुनाल भावना. तो तागेल दोळे तुलें पळयताना, तो तागेल काना तुलें आयकताना, तो देवाल दोळे तुलेनच सृष्टी पळयत आसा. तो देवाल काना तुलेनच उठो आयकत आसा. असल भावना आमगेल उरका. आमी देवाल दोळे तुलेन, देवाल कानान तुलेन, देवाल थ्रूचीच आमी उठूक करका. तेन्ना आमकां कश्ट ना. अशी आमगेले अर्जुनाले भावना आशिल्ली. आनी त्याची भावना हांगा आशिल्ली तसले सर्व सिद्धापुरकाराले मनांत वेकेची प्राप्त जावका. आजी मस्त लोक हांगा जमील आसाची, स्वाम्याल आगमन जाता आसा. आनी हाजे पंत आमी हांगा आयिल्ले आसाची. मालगड स्वामी ಒಟ್ಟು हांगा आयल्याची. किंतु प्रथम पंता पीठाधिपती जाले नंतर हांगे वचसले एक अवकाश देवान अनुग्रह केले. त्या संदर्भार अनेक लोक आयिल बद्दल आमी संतोष व्यक्त करताची. देव सगळ्यांक बर घडोवो. तुमगेले जिवनांतू, तुम्ही करतसले उद्योग व्यवसायांतू, तशीच सिद्धापूर पेंटेंतू, तशी अनेक चौडू आसाची तांणी घेवत तसले शिक्षणांतू, अनेक उद्योगार्थी आसात तांगेले उद्योग जीवनांतू नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नांदत राव अशी देवचरणी आणि गुरुचरणी प्रार्थना करीत आमगेला आशीर्वाद परभाषणाचे आम्ही मंगल घडयताची. श्रीकृष्णार्पणमस्तु. संस्थान गोकर्ण पर्तगाली जीवोत्तम देश की, श्रीमद इंदिरा कांत तीर्थ स्वामी महाराज की, श्रीमद कमलानाथ तीर्थ स्वामी महाराज की, श्रीमद द्वारकानाथ तीर्थ स्वामी महाराज की, श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ स्वामी महाराज की, श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी महाराज की.